म्हणल्यार आमकां 27 दीस जाल्लेले आहा आनी आजून ताका आमकां सरकारचो निर्णय कितें कळोंक ना. दुसरें म्हणजे आमच्या घरा कडेन आमची परिस्थिती सारकी बिकट जाल्लेली आहा, हाल जाल्लेले आहा. आमच्या भुरग्या बाळांचे सगळे हे जाल्लेले आहा. फॅमिलीच्या आवय बापायचे सुद्दां त्रास जाल्लेले आहा. कितें घराक व्हरतले कितें आमचे कडेन हें ना, आनी म्हटल्यार पयशे ना आमचे कडेन. सरकारान हेचेर आमचे म्हाका तर हें दिसता की सरकारान हेचेर बेगीन एक्शन घेवपाचें. कित्याक आमच्या आतां परिस्थिती अशें ना हांगा दिल्ली घेवन पावपाचें. कितें तरी सरकारान एक माणूस जे दुसरें एक बेगीन एक्शन घेवपाचें. कितें कितें आमकां खंय तरी एक पटापटीन तेंपोवपाचें हें हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता. आतां परत पावस स्टार्ट जावपाक जाय. पावसांत मागीर आमकां खंय जॉबय मेळचो ना. तेच्या पयलीं सरकारान आमकां खंय तरी जॉबाक लावपाचें, कितें तरी आमकां पोटाक लावपाचें. अशें हे आमचे फॅमिलीचे तरी चिंतून आमकां खंय तरी लावपाचें. अशें आमचें चिंतना पूण फॅमिलीचे तरी चिंतूंक जाय. आमच्या भुरग्या बाळांचे तरी चिंतून आमकां खंय तरी पोटाक लागूंक जाय सरकारान. इतले आमचे मागणी आहा सरकारान. CMाक तुमी वचून मेळ्ळे? CMाक आमी एकदां मेळ्ळे आनी आमकां खंय तरी करता म्हणून सांगलेलें. आनी आमकां इतको विश्वास आहा की तो सर CM सर आमचो करतलो गो. आमकां इतलो विश्वास आहा तेचेर. आयज ना फाल्यां करतलोच तो. पण केन्ना करता सांगलेले? तेंच्या सराचेर आहा. तशें न्हू, तुमकां विश्वास आसा जाल्यार हांगा बसून कांय फायदो ना न्हू. तुमी घरा वचपाचें करतलो जाल्यार. तुमी हांगा कित्याक बसले तशें जाल्यार? तुमकां विश्वास आसा म्हणटा तुमी तरी हांगा बसले तर करपाक जाय न्हू. कितें तरी एक्शन आतां आमी कित्याक बसले आशेन बसल्या न्हू. सरकार आमचे करतले म्हणून बसले. आमकां होप आहा. आतां केन्ना करतले हें आमकांय खबर ना न्हू. आतां आमी घरा कडेन रावन म्हणून कितें करतले ते आहा प्रश्न. आतां फॉर एग्जाम्पल आमची आतां फी आसतली भुरग्यांची. तुमकां खबर आहा फी कशी काय चलता ती. पण आतां ती फी आतां आमी भरप काय ते भुरग्याक घरा कडेन दवरप हे सुद्दां सरकारान विचार करूंक. नाजाल्यार आमी ती भुरग्याक सांगपाचें का बाय ना जाल्यार बाबू ना तुका म्हाज्यार पयशे ना, फी भरपाक पयशे ना, तूं फाल्यांच्या इस्कॉलाक बंद जा. हे तरी सरकारान आमकां सांगपाचें. तेंय ना. आतां कितें करप हो सुद्दां प्रश्न प्रत्येकाक आहा न्हू. घरा कडेन रावन काय हांगासर आमकां मातशी सरकार एक होप तरी आहा बाबा करतलो म्हणा. आनी करतलो आमकांय गॅरंटी आहा. हेच्या पयलीं आमी सांगलेलें. आमचो हेल्थ मिनिस्टरूय बरो आहा आनी CMाकाय आमी रिक्वेस्ट करता की तेंनी हो करतलो म्हणा. पूण करपाक जाय न्हू तेंच्यांनी. आमी गरीब मनीस सगळे लोक गरीब आहा. 9 वर्सां त्रास काडले आमी. त्रास कित्याक काडले की आमकां आयज ना फाल्यां गव्हर्मेंट कन्फर्म करतलो. वाळपयचे कोण आसा तुमचे ना. तुमी आतां जे CMाक जाले पण आधी सरकारान दखल घेवना तुम्ही हेजेर दिसता तुमकां हेजेर फुडें दखल दितलो म्हणून तुमचे असं दिसता न्हू आमकां. म्हणून आमी आतां येता न्हू. सद्या आमचेर येवपाक पयशे ना. उपाशी रावता आमी. लास्ट लेटर तुमी CMाक केन्ना बरयल्लें? गव्हर्मेंट करतले तुमचें काम कित्याक दिसता तुमकां? कित्याक दिसता तुमकां गव्हर्मेंट तुमचें काम करतले? तुमी प्रत्येकाक गव्हर्मेंट ऑफिशियल आतां 27 दीस जाले. गव्हर्मेंट ऑफिशियल कोण पावला तुमच्या? कित्याक तुमकां दिसता? आनी 27 दीस जाले तुमकां आनी कितलेच MLA येयल्लो एक्टिविस्ट येयल्ले तुमकां तेजे कितले तुमकां परत रिटर्न रिप्लाय केला? ना कोणी करूंक ना. तुमी आतां लास्ट लेटर CMाक केन्ना बरयल्लें? केन्ना मेळ्ळें CMाक? विश्वास कित्याक आहा अजून विश्वास आहा. आतां गरीब मनशाक आतां आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अशें सगळ्यांक गरिबांक हेल्प करता म्हणून तो सांगता. हां सो तेचेर आमी सुद्दां आमी एक रिक्वेस्ट करता प्रायम मिनिस्टराक तेणी सुद्दां हेचेर लक्ष घालपाचो. भाई दिसना 27 दीस जाले. पूण आतां आमच्यार आतां आमच्यार कितें ह्यान ना न्हू. आतां एक तर आमी आमकां एक ऑप्शन आहा की हांगासर पयलीं हेच्या पयलीं हांवें सांगलेलें मारपाचें म्हणा. आतां घरा कडेन म्हणून कित्याक हेल्थ मिनिस्टर डायरेक्ट सांगता की कोर्ट मॅटर हांव कितेंच करचो ना करून. कोर्ट मॅटर आहा बरो डायरेक्टली दिता न्ही आन्सर आनी कितें न्हू. कोर्ट मॅटर आमकां 5 तारखेक आमचो जाल्लें बरोबर. तेच्या पयलीं आमकां टर्मिनेट केलें. कोर्टाचें डिसिजन जावच्या पयलीं आमकां रावपाक जाय आसलें. 6 तारखेक दिल्लें जाल्यार आमकां ओके आसलें. कांय प्रॉब्लेम आमकां नसलो. म्हाजें जरा वैयक्तीक मत 6 तारखेक जर आमकां दिल्लें कोर्टाचो मॅटर जाता दुसरें सांगपा बाबा तुमकां 1 म्हयनो टर्मिनेट करता प्रॉब्लेम नसता. तर भाई तुम्ही डायरेक्ट CMा कडे कित्याक वचना डायरेक्टली? कित्याक रावला तुमी ह्या सायडीन? आतां CM आमी एकदां गेले 27 दीस जाले कोणूच इंटरव्यू गेल्ले. CMा कडेन लास्ट केन्ना गेल्लेले आनी लेटर बरयल्लें ते कितें बरयल्लें तुमी लेटरान? कितें मागलेलें CMा कडेन तुमी? आमकां परत कामाक घेवपाचें. कशें कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस घेवपाचें काय पर्मनंट घेवपाचें? परमनंट. पर्मनंट कित्याक म्हणून घेवपाचें? परमनंट
ना जाल्यार आमकां पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट बेस घेवपाचे आफ्टर मागीर तो प्रोसेस चालू करपाचो हे रिक्वेस्ट केल्ले आहे रिक्वेस्ट तेच आमी सांगता तर तुम्ही आता परत बसतले काय कंटिन्यू हां बसतले पुढलं किती ऍक्शन घेतले तुम्ही आता 1-2 दीस पळय जाले आनी तुमकां डिसिजन सांगता कित्याक आमी परत बसा शेवटी आमकां काय हंगर स्ट्रायकात हे ऑप्शन आसा म्हाका तरी दिसता कित्याक आमकां आनी हे अपर्यंत उपास करतले हां आनी चान्स नाही तुमकां जे होप दिवन गेल्ले पळय तांकां तुमी कितें मॅसेज दिता ते येवना रिटर्न आता प्रत्येक फावटी आमी कोणाक आमी आमचो वैयक्तीक मत आहा की आमकां पार्टी नाका हेच्या पयलीं आमकां पार्टी नाका आमचे पोटा पाणयाचे कोण करतात तो आमचो देव पोटा पाणयाचे जे आमी आतां भुकेन मारता न्हू आमची फॅमिली भुकेन मारता आमी मारता तो आमचो देव भले तो कोणूय जावं आमकां हें ना पार्टी लागना गव्हर्मेंट करता आमचो गव्हर्मेंट देव आमी ताका सदींच पांयां पडटले आयुश्यभर जो कोण करता आमचे तेका परत सीएमाक मेळटले मेळटले केन्ना मेळटले म्हणजे अपॉइंटमेंट मेळटले लास्ट टाइम अपोजिशन लीडर तुमच्याकडे पावला कितें तुमकां दिवन अपोजिशन लीडर तिने सांगला की तुम्ही लेटर लिहून द्या हांव इन्वर्ट करता इन्वर्ट केले कितें आमकां आन्सर मेळोंक ना अजून ऑपोजिशन लिडरान आमकां सांगलेले तुमी म्हणजे लेटर करा तेका तेचे आमी लेटर केले तेचे सुद्दां आमकां आन्सर केलो ना आनी ते ऑपोजिशन लिडरांसून आमकां कितें तेजो रिस्पॉन्सूच मेळोंक ना कितें रिस्पॉन्स घेऊ ना ना तुम्ही मेळयले तेका हय आमी मेळ्ळे तेका थँक्यू नाही